आज एक इशू असो जाल्लो आहा की इतलें उलयलें पूण परते ते एजिटेट करपाक पाविल्ले आहा. सो सरकार कितें करता हो प्रश्न येता आनी एज अ मंत्री म्हाकाय ताजें उत्तर दिवप हें म्हजें कर्तव्य जाता. आतां सरकार चलयता कोण? सरकार गोंयांत आनी देशांत भारतीय जनता पक्ष सरकार चलयता. मायनींग सुरवात करचें अशें तांकांय दिसता आनी तें जावपाक जाय. हें जर जायना जाल्यार म्हाका दिसता लोकसभेक BJPक त्रास जातलो. हो शुअर अशें म्हाका सारकें म्हज्यान म्हणूं येता. म्हजो एक डिमांड आहा सरकारा कडेन आनी चड करून BJPचे सगळे लिडरां कडेन की हें बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करात. कित्याक अशी परिस्थिती जाल्ली आहा चड करून मया अशा मतदारसंघांनी जंय लोकांचें पोट हे कोर्टान जजमेंट दिवन मारिल्लें आहा. आनीक हें जर बेगींतल्या बेगीन सरकार करपाक फुडें सरना जाल्यार लोकसभेन पसून BJPक सपोर्ट करपाक आमी पसून ताजेर विचार करचो पडटलो. माननीय मंत्री विजय सरदेसाय हांचे जे कितें ग्रिव्हियन्सीस आसा ते डेफिनेटली आमची पार्टी लिडरशीप जी आसा ती तांचे कडेन उलयतली आनी हाजेर कितें सोल्युशन काडपाक जाय ताच्या खातीर गव्हर्मेंटाचो हातांत न्ही ज्या दिसाच्यान हे मायनिंगेचेर जे हे संकट आयलां गोंयचेर कशें सोडोवपाचें हाजी आमची पक्षाची लिडरशीप वेवस्थीत कितें ना कितें सोल्युशन काडपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. सो डेफिनेटली आमचे लिडर्स जे आसा ते बाब विजय सरदेसाय कडेन उलयतले आनी तांचे जे कितें ग्रिव्हियन्सीस आसा ते कशें सोडोवपाचे ते डेफिनेटली विचार करप जाता. जाल्यार सरकाराक हे बारीक लोक फुडें आदार करचो ना. आनी पयलें इलेक्शन जें येता हें इलेक्शन BJP खातीर चड गरजेचें. सो BJPन हाजेर सारको विचार करचो. म्हाका दिसतालें की कर्नाटकाचे इलेक्शनाचे मागीर बेगींतल्या बेगीन हाजेर कितें तरी जातलें म्हणून. हांव म्हणटालो की ऑर्डिनन्स रूट पसून घेवचो पूण कोंतान मायनींग सुरवात करची. हांव हे मताचो आनी म्हाका दिसता की हे स्टेप बेगींतल्या बेगीन ताणें घेवंक जाय. हांव आज तांचे प्रेजिडेंट बाब विनय तेंडुलकरा कडेन हांव उलयल्लो आहा. ताकाय हांवें हीच भाशेन सांगलां हेच भाशेन ताका सांगलां की तुमी ना जाल्यार त्रासान पडटले म्हणून. आनी हें जर तुमकां पडूंक नाका जाल्यार कितें तें तुमी थंय वयर बेगींतल्या बेगीन करा. आनी हाजेर कितें सोल्युशन काडपाक जाय ताच्या खातीर गव्हर्मेंटाचो हातांत न्ही ज्या दिसाच्यान हे मायनिंगेचेर जे हे संकट आयलां गोंयचेर कशें सोडोवपाचें हाजी आमची पक्षाची लिडरशीप वेवस्थीत कितें ना कितें सोल्युशन काडपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. ऑक्शन बिक्शन सगळें जावचें पूण स्थानीक लोकांक कितलो न्याय मेळटलो तातूंत मेळटलो काय कितें. आनी हें फायनली मायनींग करप कोणा खातीर? गोंयच्या खातीर न्ही जाल्यार कोणा खातीर करप तें. सो आमचो स्टँड ताजेर क्लियर आहा. आमकां दिसता खंयचीय वस्त बंद करून सुरवात करचे परस ती चालूच दवरूंक जाय आशिल्ली. बंद करून दिवंक जाय नासलें. हें जें बंद जालां हो सुप्रीम कोर्टान गोंयांचेर अन्याय केल्लो आहा. हाका बायपास करपाक ओन्ली पॉसिबल रूट इज एन ऑर्डिनन्स. म्हाका दिसता आज सरकार क्लियरली सरकारान स्टँड घेवपाची गरज आहा की आमी हें ऑर्डिनन्स घेवचें म्हणून. कितें जाता तें जातात गोंयच्या लोकां खातीर आमी हो स्टँड घेतात. हातून फाटीं फुडें येवपाची कांय गरज ना. क्लियर स्टँड आसपाची गरज आहा. प्रत्येक गोंयकाराचें आज एकूच हें आसा की लोकसभे पर्यंत सोड आजूच सुरू जावचें ना मायनींग. कित्याक हाजेर आमची आख्खी इकॉनॉमी डिपेंडंट आसा. गरीब लोक आमचे सगळे गोंयकार भितर इनवॉल्व जे आसा हे आज खूब सफर जाता. सो मायनिंगेचो विशय जाता तितको बेगीन सोडोवपाचो प्रयत्न आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे नेते जे आसा सेंटराक एज वेल एज स्टेटीक हांचो प्रयत्न चालूच आसा.